19 डिसेंबर 1961 भारतीय सेनेन ऑपरेशन विजय सुरू केले आणि गोंयाक 451 वर्साच्या पुर्तुगीजांच्या जुलमी राजवटींतल्यान मुक्ती दिली। पारतंत्र्यान आशिल्ल्या गोंयाक मोकळो श्वास घेवंक उक्ते मळब आणि हक्काची जमीन दिली। आज आम्ही या मोकळ्या वातावरणात श्वास घेता खरो, मात हो खीण मेळोवपाक कितल्याच गोंयकार तशेंच भारतातल्या कितल्या देशभक्तांनी आपली जीण खावळली। पुर्तुगीजांची ही जुलमी राजवट गोंयांतल्यान हुमटून काडूंक कितलीच वर्सां चळवळ सुरू आशिल्ली, मात सालाजाराच्या एक्टो कॉलनीला आड उक्तेपणान पयली मशाल पेटली ती 18 जून 1946। सुटके झुजारी राम मनोहर लोहियान पेटयल्ल्या ह्या मशालीच्या उबेन कितल्याच गोंयकारांच्या काळजान उमेदीचे दिये पेटयले। जाणटे नेणटे बायलां भुरग्यांनी कसलोच विचार करिनासतना देशभक्तीच्या ह्या होमकणान उडी मारिल्ली। त्याच होमकणाचो धग घेवन पुर्तुगीजां आड उक्तेपणान फुडें सरिल्ली अशीच एक जीण म्हळ्यार सुटके झुजारी शशिकला होडारकर अल्मेदा। त्या वेळा बायलो चळवळीत भाग घेत नाशिल्ल्यो न्ही, बायलो घरा भायर सुद्दां भोंवनाशिल्ल्यो। मागीर कितें जालें, सिंधुताईन पयलीं सत्याग्रह केल्लो 25 नोव्हेंबराक पणजे। तेन्ना तेजे बरोबर हांव करपा आशिल्लें। मागीर तेन्ना म्हज्या आवयन एकटेंच तें चली जर गोंयचें तर वचप ना म्हणला आदींच, तो पणजे गेलो। महाराष्ट्रातली सुटके झुजारी सिंधुताई देशपांडेकडच्यान उर्बा घेऊन 17 फेब्रुवारी 1955 मडगांव सत्याग्रह करपाचे थारले। सांगाताक आनीक एक झुजारी विलासिनी प्रभू भारताचो झेंडो उबयलो, जय हिंदाचे नारे दिले आणि गोंय सोडात म्हणून पत्रकां वाटली म्हण रोकडोच तांकां पुर्तुगीजांनी अटक केली। हांवें पत्रकां वाटल्या आनी विलासान झेंडो हे केलो। कोणे वचून सांगलें तांकां, अरे थंय सत्याग्रह चलता म्हणून। म्हण ते जावन आयले आनी आमकां व्हेले। एका वाटेन आझाद गोमंतक दल, गोवा लिबरेशन आर्मी, गोवा काँग्रेस कमिटी आणि गोवा यूथ लीग सारखे गट गोंयांतल्यान पुर्तुगीजां आड सत्याग्रह, आंदोलन आणि क्रांती घडोवन हाडटाले। जाल्यार गोंय भायल्यान गोमंतक प्रजा मंडळ आणि गोवा विमोचन सहाय्यक समिती सारक्यो संस्था देशांतल्यान गोंय मुक्ती खातीर ताकद एकठांय करताली। आनी ही दोन आमच्या वचपा आनी आयिल्ली ती आमकां मेळ्ळीच ना। ती रातची आयिल्ली खरी, मागीर ती ते भटा खानावळीत राविल्ल्यान आनी तांकां म्हजें घर खबर ना। ती सांजची ओगी गार्डनान आयली गे पळोवंक गेल्यार हांचो सत्याग्रह जाल्यार हांकां धरले। इतल्यान त्या दिसा मागीर ते जागरूक जाले। 2 जालो न्ही, म्हणजे आज हांगा गडबड आसा म्हणून तुमी कोण कितें आयले कितें विचारलें आनी सांगलें दिसता आमी पळय गेली कितें तांकां बरोबर कळ्ळें ही सत्याग्रह हांकां आंदोलन। जाल्यार हेर कितलेच जाण माय भुये खातीर केन्ना आणि कशें सोंपले ते कोणाक कळूंक सुद्दां ना। त्या दिसा आमी सत्याग्रह केलो गोंय स्वतंत्र जावचें म्हणून, आनी त्या प्रमाणे आमच्या प्रयत्नाक यश आयलें म्हणून आमकां तो खूब व्हडलो दीस। स्वताची जिवाची पर्वा करिनासतना गोंय मुक्ती खातीर आपले सगळे पणाक लावपी त्या थोर सुटके झुजाऱ्यांक कोटी कोटी प्रणाम। सोसल्यो तुझ्या भुरग्यांनी केदो मुठू बनखणी, रक्ताचे झरे व्हावले तांच्या पावला खणखणी। एक किट्ट पेटली तशी पेटोन उठले रान ते, मुळा सकट पेटोन गेले कवळे कवळे पान ते। पूत झुल्ले फासार तरी धुवो फाटी रावल्यो ना, सुटकेक तुझ्या भायर सरल्यो परत घरा पावल्यो ना। ह्याच आशेन जीव दिले भिरांत सोडून हसत हसत, मेकळो श्वास घेतली म्हण म्हजी ती फुडली ससत। यादो आमच्यो काडच्यो म्हण आस्त अशी बाळगिना, सुटकेचे मोल जाणात आणि कांयच मागिना, आणि कांयच मागिना।